कानोळी कलंगूटच्या लोकांक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दितले अशें कलंगूटचे आमदार आनी गोंय विधानसभेचे उपसभापती मायकल लोबो हांणी सांगलां। तशेंच दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणे अंतर्गत मोतीबिंदूची ऑपरेशनां जावची म्हूण सरकारा कडेन मागतलो अशें तांणी मुखार सांगलां। आयतारा कळंगूट असोसिएशनान आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। मणिपाल हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान ह्या भलायकी शिबिराचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार मणिपाल हॉस्पिटलाचे HOD दोतोर शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गुवाहाटी कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। आयज प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी खंयच्यो गजाली फ्री मेळटा आनी मणिपाल हॉस्पिटल तुमकां कशें हेल्प करूंक शकता त्या खातीर हो हेल्थ कॅम्प आमी घडोवन हाडलेलो आनी तेजे फुडें वचून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा मणिपाल हॉस्पिटलाक की आमी तेंकां एक एम्ब्युलन्स दिवंक सोदता। वी वॉन्ट टू गिव यू वन एम्ब्युलन्स फ्रॉम कलंगूट एंड वन एट कांदोली। सो anybody is having any type of problem, ते एम्ब्युलन्साचो एक नंबर आसतलो। आता तेंचो हा एम्ब्युलन्स हा येना बट ऑल द टाइम 24 आवर्स अवेलेबल एम्ब्युलन्स आमी स्टेशन करूंक सोदता। आनी ह्या स्किमीच्या अंडर इमर्जन्सी फोन मारलो वी कॅन टेक यू डायरेक्टली टू मणिपाल हॉस्पिटल फॉर युअर ट्रीटमेंट। त्या खातीर फ्री एम्ब्युलन्स सर्वीस वी वॉन्ट टू गिव वन इन कलंगूट equipped with a nurse and everything inside and one at Kandoli so that people from this area can make use to go to the nearest hospital or to Manipal with the help of this ambulance. Secondly, Honorable Chief Minister and Health Minister एकूच गोष्ट पयली सांगूंक सोदता is cataract. Cataract operation is very common. आयज कितलेशेच लोकांक cataract जाता धाकटे भुरग्यांक पासून जाता आनी ह्या ऑपरेशन अराउंड 16,000 to 18,000 रुपीज पडटा ताका। सद्याक यू हॅव टू पे फॉर इट बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। आय वॉन्ट गव्हर्नमेंट टू कवर cataract operation under this scheme immediately. The number of patients are only increasing and you have to pay for it. This scheme